लॉकडाऊन असूनही बिरेस्तारा सबंद गोंयभर रामनम व्हडा उमेदीन मनयली. लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळीत आपापल्या घरातच रामाच्या फोटवाची पुजा केली. जगाचेर आयिल्ले कोरोनाचे संकट पयस करपाचे गाराणे भाविकांनी रामाक घातले. कोरोना व्हायरसाक लागून सद्याक देशभर लॉकडाऊन आसा. अशें असलें तरी धर्मीक कार्यावळींचेर मात तेचो परिणाम जाल्लो दिसना. गर्दी टाळत पुरायतांच्या आदारान लोकांनी सादुरतायेन उत्सव मनयलो. पळयात कांय क्षणचित्रां आणि देवस्थान समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्ली माहिती. आज श्री रामनवमी खूब अशी बेजार दिसता. कारण आमचे वर्षान वर्ष राम जन्मोत्सव भरभराट चलताले, खूब लोक जमताले, पण अंदूची परिस्थिती सारकी ना. जगाक त्रास जाले, हे वैराणूच्यान त्रास जावन जग खूब त्रासान आसा. कारण कोणी लोक ना, खूब भक्त येताले, वर्षान वर्ष भरपूर लोक येताले, पण हे पाटी तशें ना. कारण आमकां खूब लोक हांगा जमपाचे ना म्हणून अशें ऑर्डर आसा. ताका लागून आमी थोडक्यान अशी देवाचे सेवा केल्ले कडेन आसा. गिमोणे हांगा श्री रामचंद्र संस्थान हे चारी समाज जे आसा गोंयभर, ते गोंयभरच्यान हांगासर येता आनी एक 3 दीस ते हो उत्सव मनयतात. आनी आयज जर पळयलें जाल्यार हांगासर सामसूम जाल्लें आसा. आमी गिमोणे श्री रामचंद्र उर्फ रघुनाथ संस्थान गिमोणे हांगा आसा. राम मंदिरान आमची वर्ष पद्दतीचे प्रमाणे जी रामनाम आसा ती आमी सगळ्यांक बंद जाल्ली आसा. डेप्युटी कलेक्टर बिचोलेच्या मार्गदर्शना खाली आमी सगळें बंद केल्लें आसा. म्हणून आमचे सेलिब्रेशन कार्यक्रम हे ते रद्द करून सगळे कॅन्सल केल्ले आसा. आनी त्याच प्रमाणे आतां कार्यक्रम तशेंच प्रवेशन दर्शनय सुद्दां सगळ्यांक महाजनांक भाविकांक बंद करून दवरलेले आसात. आमचे खबराकार मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार आणि मयीच्यान महेश गोवेकार.